पद्मिनी फाउंडेशनामार्फत आयतारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी 10वीच्या आणि 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। भुरग्यांक लागपी वेगवेगळी मदत पद्मिनी फाउंडेशन सतत करीत असता म्हण मुखेलमंत्र्यान म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मेन फोकस विच हेल्थ आणि दुसरो करियर या दोन गोष्टींचेर सातत्यात गेली 5 वर्सां आम्ही सगळे जाण मिळून काम करता। तुम्ही आताच एका वर्साचो जो व्हिडिओ काडिल्लो आणि एका वर्साच्या व्हिडिओत म्हणजे हेल्थ आणि करियर या दोन गोष्टींचेर कशा पद्धतीत फोकस केला हाज्याय पलीकडे वेगवेगळे कार्यक्रम जेणे करून हेल्थाच्या बाबतीत अवेअरनेस करपा खातीर सातत्यात ऑर्गनायज केल्या। ताज्या खातीर तांच्या बरोबर आशिल्ले साई नसीम इन्स्टिट्यूट, गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, बाकी ESG, गव्हर्मेंट वेगळे कॉलेज अशा सगळ्या संस्थांचे हांव खूब अभिनंदन करता। आपलो टायम स्पेंड करून सगळे जाण हेल्थाचो अवेअरनेस करचो, हेल्थाच्या बाबतीत जाता तितली अवेअरनेस वो सगळ्यांच्या मदीं घडचो वो सातत्यात मुखेल उद्देश दवरून कंटिन्युअसली पद्मिनी फाउंडेशनचे काम हे सगळ्यांच्या मदीं चलता। म्हणजे भुरग्यांचे शिक्षण करपा खातीर तांकां लागपी मदत हो विचित्र कार्यक्रम म्हणजे तांचें नांव आज आमी फक्त फेलिसिटेशन करता, पण पद्मिनी फाउंडेशनच्या वतीन वेगवेगळ्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या पद्धतीची मदत वेगवेगळ्या म्हणजे फ्रॉम द स्टँडर्ड फर्स्ट टू टील ग्रॅज्युएशन ह्या वेगवेगळ्या लेवलाची मदत वेगवेगळ्या लेवलाचेरूय बी सातत्यात पद्मिनी फाउंडेशन्स आणि तेजे बाकीचे सगळे ट्रस्टीज करीत आसता। ती आत्तां कोणाच्या मुखार हाडून करिना, पण हांवें मुद्दामून मेन्शन करपाक सांगलें, पण करियराचेर फोकस जो आसा बरेचशे फावटी पेरंट्सांक आपल्या भुरग्याचो करियर कितें जावचो हो पेरंट्सांकूय खबर नासता आनी भुरग्याकूय खबर नासता। एकदां टिचर ताका प्रॉपर गायड करपाक पावना, म्हणून तर भुरगे आपले करियर करपाक चुकता। अवश्य हांव चुकताय म्हणटलो।